रिक्षा भाव भयणीनो, समुदायांत आमचे मिसांव हाचेर आमी नियाळ करता आसतना इल्लोसो वेळ ओगीच रावन होच प्रश्न तुमकां घालता ताचो जबाब दियात. तुमकां जबाब दियात. तूं खंयच्या समुदायांतलो? फ्रॉम वीच कम्युनिटी आर यू? तुज्या समुदायान लोक आहा तेका तूं वळखता? तुज्या समुदायान तुका इश्ट आसा, दुस्मान आसात? इल्लोसो वेळ ओगीच राव तुज्या मनान हाड. भाव भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस शावेर जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना तो समुदायाचो वांगडी जालो काय इल्लोसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर 1506 वर्साक नावारा एस्पानिया हांगासर राजकी महालांत ताचो जल्म जालो. ते 1552 वर्साक सांशुआन ह्या जुंयार ताचें मरण जालें त्या मेरेन तो समुदायाचो वांगडी जालो. तोरणाटो आसतना ताची व्हडली व्हडली सपनां आसलीं आनी पॅरिसाच्या महाविद्यालयान पॅरीस युनिवर्सिटी हांगासर हो व्हड मनीस जावपाचो आपलो आवंडो जेन्ना तो शिकतालो तेन्ना इनास द लॉयोला हाच्या सांगाताक आनी 7 जाण ते मेळून तांणी एक नवी संस्था घडली, एक नवो समुदाय. आनी हे 7 जाण जे मुखार आयले तांणी 30 दिसांची आत्मीक कसरत, 30 days स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस जे बागेवंत इनास लॉयोला हाणें निर्माण केल्ले ते घेवन तांणी आत्मीक नियाळ केलो आनी तांणी मागणें केलें आनी हे भाशेन जेजुइतांची संस्था घडून हाडली. हो जेजुइतांचो हो पयलो समुदाय आनी ह्या समुदायाचो वांगडी बागेवन फ्रांसीस जालो. मागणें आनी आत्मीक नियाळ हें तांचें हातयार जालें. त्या उपरांत भाव भयणीनो, जेन्ना तो याज्ञीक जालो, याज्ञीक जाल्या उपरांत संवसाराक जेजू दियात हें ताचें धोरण. आनी संवसाराक जेजू दिवपाक कितें भाशेन भारतांत येवपाक, आमच्या देशांत येवपाक ताका फावो जालें. देवाचेच येवजणेन म्हणूंक जाता. आनी जेन्ना तो भारतांत आयलो तेन्ना ताणें वस्तू केल्यो त्यो समुदाय घडपाच्यो. पयलोच आयलो तेन्ना तामिळनाडू हांगासर परावास म्हणटा त्या नुस्तेकारां बरोबर ताणें मिसांव आपलें फुडें व्हेलें. जूंय क्रिस्तांव आसले पूण तांची दोतोन सारकी नासली, वा तांकां दोतोन कोणें शिकोवंक ना. फ्रांसीस शावेराच्या आदीं जे कोण आयिल्ले मिस्योनार तांणी बावतिजम दिल्लो आनी तशेंच सोडून गेल्ले वेगवेगळ्या कारणांक लागून. जाल्यार बागेवन फ्रांसीस ह्या सगल्या नुस्तेकारांक, हजारांनी नुस्तेकार ते, तांकां तांचे थोडावे भाशेन लोकल लँग्वेजीन तांकां दोतोन शिकयता. म्हणजे आपूण तांची पयली लँग्वेज, तांची भाशा शिकता आनी हे तांचे भाशेन तांकां ताणें दोतोन शिकयली. तांच्या बरोबर मिसवळ जालो, थोडाव्या लोकां बरोबर मिसवळ जालो आनी हें मिसांव ताणें फुडें व्हेलें. तामिळनाडू हांगासर हें मिसांव जाल्या उपरांत दुसऱ्याय देशांनी, माकाव, मलेशिया, जापान हांगासरूय वचून तेंच ताणें केलें. थंयसरल्या लोकांक थोडावे भाशेन आनी थोडावे जे तांचे वस्तू आसल्यो त्यो घेवन जेजू तांकां दिलो. संवसाराक जेजू दियात. आनी हें करपाक ताणें समुदाय घडले. कितें भाशेन जापान हांगासर भितर सरपाक आनी थंयसर हें मिसांव फुडें व्हरपाक खूब अवघड आसलें. पूण जी डिग्री ताणें घेतलेली आपली ती ताणें वापरली आनी ती डिग्री आसा देखून ताका जापानांतूय भितर सरपाक मेळ्ळो. थंयसर ताणें 5 समुदाय घडले. थंयसरल्याय लोकांक तांचे भाशेन ही जेजूची शिकवण ताणें दिली. भाव भयणीनो, फ्रांसीस शावेर सांशुआन ह्या जुंयाचेर 1552 वर्साक सोंपलो आनीक 1622 वर्साक 1622 ह्या वर्साक पवित्र सभेन ताका सांत म्हणून पाचारलो. आनी त्या उपरांत वेगवेगळ्या देशांनी, वेगवेगळ्या समुदायांनी सांत फ्रांसीस शावेर एक खुणा वो एक मिसांव जेजू जें शिकयता तें आपल्या जिवितांत घालपाक
हेंच ताणें मिसांव केलें. आयज जायत्या देसांक हे भाशेन एकठांय केल्ले आसात, समुदायांक एकठांय हाडले आसात. वेगवेगळे तरेच्या समुदायांचो लोक, वेगवेगळ्या गांवचो वो वेगवेगळ्या धर्माचो लोक पासून आयज सान फ्रांसीस शावेराक भोव करून आमी गोंयांत ताका आमचो गोंयचो सायब म्हणून पाचारता. तर भाव भयणीनो, हें मिसांव मुखार व्हरता आसतना सादी वस्त आमच्यान जी म्हणूंक जाता, जेजून जे उपाय वापरले ते उपाय वापरून सान फ्रांसीस शावेरान समुदाय घडोवन हाडले. जाल्यार ज्या समुदायांनी आमी आसा आनी ह्या ज्या समुदायांतली आमी आयल्या, आमच्या समुदायाची परिस्थिती आयज कितें आनी आमच्या समुदायान जण एकल्याचो आमचो जागो कितें हाचेर आमी जण एकल्यान नियाळ करपाक जाय. जायते पावटी घडी आमी म्हणटा समुदाय समुदाय म्हणल्यार आवटडेटेड, आमकां तें समजना वा आमकां वेळ ना थिंगा टायम वेस्ट करपाक. समुदाय हाचो अर्थूच जायते पावटी आमी समजूंकूच ना घडये आजून पासून. जायतीं जाणां आमी गोंयकारां आजून समुदाय म्हणल्यार कितें तें सारकें नकळो. समुदाय म्हणल्यार आमची कम्युनिटी, आनी कम्युनिटी म्हणल्यार आमचे मदें आसलेले संबंद. आनी हे संबंद आमी जेन्ना जियेता आनी जेजूची शिकवण थंयसर जियोवपाक आमकां सयेक घेता, तेन्ना आमी ह्या समुदायान आमचें मिसांव फुडें व्हरता. भाग्यून फ्रांसीस शावेरान व्हेलें. हाचे पयलें वाचप भाव भयणीनो, इजायास प्रवादी आमकां जी खबर सांगता वो जें बाकीत करता, तेन्ना इज्रायलाची परिस्थिती कसली आसली, वो इज्रायलाचो समुदाय जो आसा तांची परिस्थिती कसली आसली. आसिरियेच्या राजान तांचेर घुरी घातलेली आनी आसिरीची फौज इज्रायलांत आसलेली. देखून इज्रायलाचो समुदाय जो आसलो, इज्रायलाचो लोक जो आसलो, ते भिरांतीन आसले. एके वाटेन भिरांत, दुसरे वाटेन ही आसिरियेची फौज जी आसा ती तांकां चिड्डिताली, कितेंच करूंक मेळो नासलें. तांच्यो जमनी, तांच्यो न्हंय आसल्यो. एके भाशेन क्रुएल्टी तांचेर चलताली. असल्या वेळार इजायास प्रवादी तांकां हो संदेश दिता. आनी हो संदेश कसलो? हो संदेश भरवशाचो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. झाडाची खबर केल्या थंयसर. हें झाड कातुरलें आनी ह्या झाडाचें निसणटण जालें. जाल्यार हें झाडाचें निसणटण म्हणटात तें हेंच आसिरियेचें रायपण जें आसलें, ह्या रायपणाचें निसणटण जातलें. तें झाड कातरून उडयतलें. कित्याक? हें झाड म्हणजे आसिरियेची राजवट जी आसा ती ह्या इज्रायलाच्या लोकांचेर जायतें वायट करता, तांकां चिड्डिता, तांकां देवाच्या मोगान वाडूंक दिना. आनी तें जेन्ना निसणटण जातलें तेन्ना तातूंतल्यान कोमरी फुट्टली. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. कोमरी कोण? भाव भयणीनो, आमची सोडवण करूंक जेजू क्रिस्त देव मनीस जावन येता ती हीच कोमरी. जेन्ना हें दाविदाचें राज एके भाशेन काबार जातालें तेन्ना जायतो लोक समजलो. पवित्र पुस्तकान देवान ताका भासावणी केल्ली आसा की हें राज वो दाविदाचें राज केन्नाच सोंपचें ना, तें सदांच्या सदांच तोगून उरतलें अशें म्हणून सांगलोलें. तें खंय गेलें काय हें जायतो लोक चिंत्तालो. कित्याक? दाविदाचें राज काबार जालें, दाविदाचें राजकूड काबार जालें अशें तांकां दिसलोलें. पूण ह्याच दाविदाच्या कुटुंबांतल्यान ही कोमरी म्हणजे जेजू क्रिस्त उपजलो. आनी जेजू क्रिस्त ही कोमरी कशी उपजली तेन्ना सगलो चोंवर फुटलो. ताणें आमकां आपले शिकवणेन वाडूंक कितले सयेक दिले. ताच्यो मिलाग्री, ताची शिकवण त्या काळाच्या लोकांक एके भाशेन हो चोंवर जालो. देखून ते 12 आपोस्तल भाराभर आयले, एक समुदाय घडलो. जेजू हो संवसार सोडून गेलो तेन्नाय ह्या शिसांनी, ह्या जेजूच्या आपोस्तलांनी आनी दुसऱ्या शिसांनी बाराबर मेळून हो चोंवर सगल्याक दाखयलो आनी हें दाखोवपाक समुदाय घडले. देखून आमी पवित्र सभेची खबर करता आसतना ह्या पयल्या क्रिस्ती समुदायाचो उगडास करता, मोगान उगडास करता. आनी दर एक पावटी तांचो आमी उगडास करता तेन्ना आमी म्हणटा ती एका मनाची, एका काळजाची जालीं, सगलें तांणी भागाक दवरलें, हें आमी सद्दां उगडास करता. जाल्यार आयज जरी तर आमचेर आमी नदर मारली, आमचे समुदाय कसले आसात? भिरांतीचे जाल्यात काय? दुस्पटाचे जाल्यात काय? वेगवेगळीं कारणां. एकामेकाचेर आमी विस्वास ठेवता काय? आयज पातयेपाक जाता आमी एकामेकाचेर.
आयज जायते फावटी आमचे समुदाय हे भाशेन फुटून गेल्यात. कित्याक आमी एकामेकाक पाती येना, एकामेकाचेर आमकां विस्वास ना, आनी एकामेकाचेर विस्वास ना तेन्ना आमी एकामेका लागीं उलयना. आमकां कितेंय जरी तर वायट दिसलां एकामेकाचें, एकामेकाक आमी सांगना. हेज्यो खबरो तेका, तेज्यो खबरो तेका, आनी तेज्यो खबरो आनीक कोणाक. आनी हे भाशेन आमच्या समुदायांनी फकत फुटी पडलेली आसात. बरें आसा थंयसर पासून राग वाडलेलो आसा. कोणूय जरी तर समुदायान बरो वावर करूंक सोदता ताका फावो तें सहभागिलीपण मेळना. तर असल्या वेळार भाव भयणींनो, आयज आमचे समुदाय असले दुस्पटाचे जाल्यात गाय, राग आमचे मदीं आजून पासून भोंवता गाय. तर असले समुदाय जरी तर आमचे सोबे जाल्ले आसत जाल्यार ह्या रायपण जें आसा तेंय आमच्यान पडोवंक जाता. जो आसिरियेचो राजा आनी आसिरियेचें रायपण ते समुदायान जे भाशेन दुस्पट कोत्ताले, राग घालताले, तांकां चिड्डून दवरताले, आयज घोडी आमच्यो राजकी पदवी ज्यो आसात त्यो आमकांय तशेंच करतात. आनी हेतू आमचे समुदाय आसा ते फोडून उडोवपाचे, आमचे मदें डिसयुनिटी घालपाची. कित्याक जरी तो राज चलयतलो आनी आपणाक जाय तें करतलो जाल्यार आमकां फोडून उडोवपाक जाय. आनी आमचे समुदाय न्हयच फकत क्रिस्ती, ल्हान क्रिस्ती समुदाय, पूण आमचे कम्युनिटी जी आसा, आमचे समुदाय जे आसात ते फोडपाक जायते फावटी आमच्याच मदल्या मनशांक विचून काडलेले आसात, वा तांकां एक मिसांव दिवन धाडलेलें आसा. थोडे जाण ते उलयतात आनी आमचेच मदें फुडी घालतात, बाराबर येवपाच्यो खबरो करनात. ह्या पासत आयज आमचे समुदाय फुटलेले आसात. एकामेकाचेर विस्वास दवरून कितेंय एक आमी मेळोवन घेतले जाल्यार आमच्यान जायना, देखून आमी रडटा. तर भाव भयणीनो, जरी तर आमकां हें क्रिस्ताचें मिसांव आमच्या समुदायान व्हरपाक जाय जाल्यार दर एके फिरगोजीन, दर एका गांवांत आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो आसात, बांदून हाडल्यात, शिकवण आमकां दिल्या, सगळें केल्लें आसा. आनी खरेपणी जरी तर आमी आमचें क्रिस्तांवपण जिवंक सोदता जाल्यार आमचे मुखार एक व्हड आव्हान आहा, चॅलेंज आसा. ही चॅलेंज घोडये आमी बाराबर येवपाची, एकामेकाक समजून घेवपाची, एकामेकाक आयकुपाची, एकामेकाचेर विस्वास दवरपाची व्हड चॅलेंज. कित्याक जायना आमचे लागीं. जाल्यार प्रश्न हो, हें क्रिस्ताचें मिसांव जें सान फ्रांसीस शावेरान वेगवेगळ्या समुदायांनी फुडें व्हेल्ल्यान समुदायो एकठांय केल्यो, ते भाशेन करूंक तूं तयार आसा? तुका खुशी आसा काय नांवाचो क्रिस्तांव तूं? बेस्तोच क्रिस्तांव, नांव पडलां म्हूण क्रिस्तांव, पूण क्रिस्ती जिवीत जिवपाचें भोव फाटीं आसा. असलें जालां काय? जालां जाल्यार परवा ना, आजून पासून चान्स आहा आमकां, आजून सयेग आसात. जातलो करतलो जाल्यार समजून घेवया आमकां सयेग आसात ते क्रिस्ताचे शिकवणेन. आनी क्रिस्त आमकां विचून काडटा देखून, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू खुशाल जालो. आनी खुशाल कित्याक जालो? कित्याक ही जाय ती जाणवाय जी आसा ती व्हडल्या व्हडल्या जाणारांक न्हय, पूण साद्या लोकांक ती देव उक्ती करता. साद्या वस्तूंनी ती तांकां उक्ती करता. आनी जी शिकवण आनी जी जाणवाय ह्या साद्या लोकांक उक्ती केल्ली आसा ती जियोवपाक होच क्रिस्त आमचो सोडवणदार देखून तो आमकां आदार दिता. आनी त्या पासत बागून फ्रांसीस शावेर जेन्ना समुदाय बांदता तेन्ना संवसाराक जेजू दिता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. आमच्या समुदायान आमी दोळे उक्ते करून पळोवपाक एकामेकाक, समजून घेवपाक आमी एकामेकाच्यो गरजो, समजून घेवपाक आमी एकामेकाच्यो अशोकतायो, आनी समजून घेवपाक आमचे प्रश्न जे समुदायाक आयज आसात, आनी तांकां जरी तर आमी सुटावे करतले जाल्यार हीच क्रिस्ताची शिकवण जे भाशेन बागून फ्रांसीस शावेरान मुखार व्हेली ती आमी करूंक जाय. देखून दोतोन सारकी शिकपाक गरज आसा. हे समुदाय बांदून हाडपाक बागून फ्रांसीस शावेरान दोतोन सारकी शिकयली. आमच्या धर्माची शिकवण कितें ती सारकी शिकयली. आयज आमी क्रिस्तांवां कितलीं जाणां आमी आमची दोतोन सारकी जाणा, आमच्याच धर्मा विशीं आमकां कितली खबर आसा, आमच्याच पवित्र पुस्तका विशीं आमी कितलें जाणा, आनी कितलो भार आमी घेता ही दोतोन जाणा जावपाक वो पवित्र पुस्तक शिकूंक. सोयेग ना? सोयेग आसात. दर एके फिरगोजीनी आमकां सोयेग आसात, पूण ते सोयेग घेवपाक आमी फुडें सरपाक कितलीं निबां आमचे लागीं आसात. आयज आमकां सगल्यांक काम आसा, सगळीं बिजी. आयज आमकां सगल्यांक प्रायोरिटीज आसात, वेगवेगळ्यो प्रायोरिटीज. तरणाट्यांक आसात, वाडलेल्यांक आसात, भुरग्यांक पासून आयज प्रायोरिटीज आसात. आनी ह्यो प्रायोरिटीज ज्यो आसात तातूंत क्रिस्ताची शिकवण पडना, ती भायर उरता. दोतोन जी आमची आसा ती ह्या प्रायोरिटीजान पडना, ती कुशीन उरता.
आमचे साक्रामेंट जे आसात ते प्रायोरिटीजान पडनात. ते आनी कोण तरी कोत्तलो, पाद्री आहा ते कोत्तलो, आनी जे कोण सदां इगोर्जेन वेतात ती करतलीं. आनी ह्या पासत भावा भयणीनो घोडी आमचे समुदाय व समुदायांत आमकां हे मिसांव जेवपाक जायना. तर आयज दर एकलो जो आमी हे मिसाचे भेटेन भाग घेता आनी आयच्या दिसाक आमचे समुदायीक मिसांव फुडें व्हरपाक आमी बासायता, ती जाणा जावया, निच्यो करया. वय हांव मुखार सरतलों. आदीं आसा जालें गेलें, पूण आतां फुडें सरता आसतना खंयच्योय पदव्यो जावं त्यो राजकी पदव्यो वो आर्थीक पदव्यो वो कसल्योय पदव्यो ह्या संवसाराच्यो आमचे मदें फुटी घालपाक सोदतात, आमकां कुशीन काडटात आनी आमचो फायदो काडूंक सोदतात. समजून घेवया, बाराबर येवया आनी बाराबर येवन हें क्रिस्ताचें मिसांव आमी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन भावा भयणीनो मुखार व्हरुया.